हांव गोवा मुस्लीम फोरमाचो प्रेसिडेंट. आमी हांगा जमल्यात ते कश्मीराक जे सद्याक जाल्ले आसा ते निशेध करपा खातीर. कारण हो एक आमचो जो पडोसी देश आहा पाकिस्तान, हेजी एक चाल की आमचे भितर आमच्या देशान जी युनिटी आसा हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव सीख, ही युनिटी मोडपाचो प्रयत्न जो ह्या टेररिजम हे जो एक्ट जो जाल्लो आसा पहलगामाक, तातूंत आमकां कळून येता की भायलो देश पासून आमच्या देशाक मोडपाचो प्रयत्न करता. पण हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की भारत देश जो आसा हो भारत देश मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव आनी सीख हे सगळे जाण आसा. भारत देश एकठांय आनी मजबूत आसा आनी केन्नाच मोडपाना. हांव भावपूर्वक श्रद्धांजली दिवपाक सोदता जे आमचे जे हांगा पहलगामान जे शहीद जाले तांकां हांव तांकां शहीद म्हणटलो. कारण जे बाबडे पर्यटक थंय गेल्ले ते एक एन्जॉय करताले थंय वचून आपले फॅमिली बरोबर. तांकां खबर पासून नाशिल्लें की हे येतले आनी तांकां येवन ते शूट करतले म्हणून. आयज हांव देवा कडेन मागता की तांचे फॅमिलीक बी एक शक्ती दिवची की तांचेर जो इतलो व्हडलो भार जो आयला की तांचो फॅमिलीचो मेंबर आयज गेल्लो आसा, जे तेंच्यांनी केन्ना चिंतूकूच ना की अशें जातलें म्हणून. आनी तशेंच जशें आमच्या आझीम बायान सांगलें की आमची सॅक्युरिटी हांव देशाचे प्रधानमंत्री कडेन मागता आनी आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग कडेन मागता की आनी सॅक्युरिटीचेर सारकी बरी एक दखल दिवपाक जाय. कारण हे टेररिस्ट आयले कशे भितर. आज आमी एक पिसफूल प्रोटेस्ट हांगा जमे जाल्ले आसा. सांगपाचो इतलो उद्देश म्हणल्यार पहलगामाचेर जे ट्युरिस्ट अटॅक जाल्ले आहा तातूंत मिडिया भितर एकूच पळोवपा येता की ते म्हणटा की आमी तांकां विचारलें ट्युरिस्टांक की तूं हिंदू का मुसलमान. हिंदू मुसलमान आनी मुसलमान म्हणटा ताका सोडला हे आनी हिंदूक मारला तेंचे. पण हांव सांगपाक सोदता की जो टेररिस्ट आसता न्ही तो केन्नाच मुसलमान जावपाक शकना. टेररिस्ट म्हणटा मुसलमान जावपाक शकना. मुसलमान म्हणल्यार कितें, इस्लाम आमगे धर्म म्हणल्यार कितें, एक पीस, एक शांतताय आमी कशें लोकां मुखार व्हरप एका इस्लाम म्हणटा. आनी जो ते ट्युरिस्टाचेर अटॅक करता न्ही तो मुसलमान जावपाक शकना. हे मिडिया भितर जे वातावरण चालू आनी हें बंद जावपाक जाय. आनी एक हांव मेसेज दाखोवपाक सोदता, लोकांक सांगपाक सोदता की मुसलमान म्हणटा तो सदां एक पीस कम्युनिटी, सगळ्यांक घेवन चलपी हो मुसलमान धर्म. आनी अशेंच आमकां सगळे जाणां मेळून मुखार वचपाक जाय. स्थानीक मुसलमान आशिल्ले काश्मीरीचे ते पहलगामात स्थानीक मुसलमान आशिल्ले तांच्यांनी तांकां सगळें रेस्क्यू केल्ले आहा. आमी पळयला व्हिडियोचेर खांद्याचेर मारून तेंच्यांनी वयल्यान सकयल तांकां देंवयता. मागीर हॉस्पिटलांत तेंच्यांनी एडमीट केल्ले आहा. तांकां रिफ्रेशमेंट दिवपाक लागला आनी तेंच्या हॉटेलांचे तेंच्यांनी वेवस्था केली. तेंच्यांनी कांयच पयशे बियशे घेवना. ह्या प्रमाणे थंयचे स्थानीक मुसलमानान तांकां सपोर्ट केल्लो. एक मेसेज तेंच्यांनी दिल्ली आहा की मुसलमान सगळे टेररिस्ट ना, मुसलमान दुसऱ्या सपोर्ट करता म्हणून. आम्ही जे आयिल्ले आहा हांगा कलेक्टरा कडेन गोवा मुस्लीम फोरम आनी पीस इस्लामीक सिटीजन्स ऑफ गोवा म्हणून मेळून आयिल्ले. तर आमी आतां मेमोरेंडम दिवपाक वयता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक. आनी हो जो मेमोरेंडम आसा इट इज कंडेमिंग द हेनेस्ट एक्ट ऑफ टेररिजम इन पहलगाम. ताका लागून आनी मेजर्स जे आहा तेणी घेवचे सरकारान, ताचेर आमी उलोवपाक सांगिल्लें वयता. तर हांव मागता सगळे देशवासियां कडेन की आमी मेळून रावया. असले कितले जे घटना जातात ते आमचे खंयचोच धर्म हे शिकयना. आमी सगळे मेळून रावया आनी हेजी आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करतात एक्शन जो जाला आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.